संजीवनीत खंय दिसाक 1200 मेट्रिक टन ऊसाची गरज आसा, मात सद्याक येवपाची शक्यताय फकत 500 ते 600 मेट्रिक टनांची. कारखानो सुरू करप काय ना ताचेर खंय अजून विचार चालू आसा. आमचो विषय आसा की फार्मर्सांक जो क्रॉप ते काडटले ते क्रॉप आमी तांकां खंयच्याच परिस्थितीत नुकसान करपाक दिवपा ना हेजी जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार वचपाची तयारी दवरलेली आसा. सो फॅक्टरी सुरू जातली काय ना असो एक प्रश्न आसा. कशें आहा न्ही, कोणी खंयचोय मनीस आमचेर दबाव हाडटा त्या दबावाक हांव तरी बळी पडपा ना. कारण हांव हांगा आसा तो फॅक्टरी आमी सुरू केली ती आयुश्यभर फाटले 101 कोटी आतां तो एक कोण तरी नोवा करून गेल्लो आहा, नुकसाणान आहा. ते हातून आनी तितून आमी एड करुया ना न्ही. कारण हो शेवटी कोणालो पयसो, हे फॅक्टरीन 131 जाण काम करता तेंचो टॅक्स पेयर गोंयान भितर 18-17 लाख जे लोक जे आहा ते टॅक्स पेयर्सांचो पयसो आहा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी थोडोसो विचार करतात की बाबा खंय तरी आमकां ह्या संदर्भात बाबा नुकसाण पडपाक जायना आनी त्या प्रमाणान आमगेलें कॅल्क्युलेशन चालू आसा. नवो जर आमी फुडल्या वर्सा जर प्लांट जर घालतलो जाल्यार त्या प्लांटाक आनी 3-2 कोटी एक्स्ट्रा घालून तातूंतल्यान आमकां रिटर्न्स कितें येतले हाजेर थोडोसो आमचो अभ्यास चालू आसा. फुडल्या 8 दिसांत कितें तें स्पश्ट करात म्हूण संजीवनीचे कामगार युनियनाचो फुडारी पुती गांवकाराची शिटकावणी. आमी ताका सांगला ही फॅक्टरी एकदां जर बंद जाली जाल्यार परत सुरू जावची ना. शेतकारी रस्त्यार पडटले आनी शेतकऱ्यांक जर एकदां जर फॅक्टरी चालू जावची ना अशें जर जालें जाल्यार सरकार एका वर्सा दितलो ऊस आसा तो, दुसऱ्या वर्साक ऊसाचे पयशे दिवचो ना. मागीर जे ऊस जे पावले शेतकरी आसा ते मरतले आनी ते ऊसय करचे ना मागीर. सो कितले वर्कर आसा सध्या, लेबर कितले आहा? 250 वर्कर आसा टोटल, टेम्पररी आनी परमनंट. कितले आहा? 250 आसा टेम्पररी आनी परमनंट सगळे टोटल. सो आतां तुमकां केन्ना पर्यंत सांगता म्हणून हांवें सांगला? ताका 8 दिसाचो टायम दिला. 8 दिसाच्या भितर आमकां कितें क्लियर करप नाल्यार मागीर स्टँड कितें आमी आसा? आमचो स्टँड घेतला म्हणून आमी ताका सांगला कितें करपाचें आमी करता. गोविंदान खंय परत 15 दिसांनी मिटींग आफयल्या म्हणून उस्कार सांगतात. ऊस लावपाक कितें अडचण आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां सगळ्या सविस्तर म्हायती दिल्या, तेजे विचार करुया म्हटलं तांणी. आनी ह्या वर्सा फॅक्टरी आपूण खंयचे परिस्थितीन चालू करपाचो प्रयत्न करता म्हटलं तांणी. चड करून मातशें थोडेफार सोस हें करचो पडटलो, आमकां सोंसचें पडटा, कित्याक फॅक्टरी टायमार जायत कांना जायत ती आयज आपूण शकना आनी 15 दिसांनी परत मिटींग घेवन आपूण कितें सांगता म्हटलं. तरी पूण फॅक्टरी जी शेतकऱ्यांच्या मनान भंय आसलो फॅक्टरी बंद करतली, ही भंय हो आमचो गेल्लो आसा ऑलरेडी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.